पितेचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. आयची मिसाची भेट आमी पेटयता आत्म्याक मारिया कायतान ब्रांदा आमचे भयणी खातीर सुपल्या राज 3 वर्सां भरतात. देवान तेची काकलूत करून सासरींक विसवतीक फावो करून तिचे खातीर मागुया. काजराच्या वर्सा निमतान आमी मागता लॉरेन्स आनी बेनेडिटा मिरांदा. तांचे खातीर मागतना दुसरी आमची बाबा भयणां आपल्या काजराचे वरस मनयतात, चोल दीस मनयतात. तांकां सगळ्यांक मागण्यांत धरून देवाची कृपा, देवाची मजत, देवाचो आशिर्वाद तांकां फावो जावंक मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवन देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर्पत्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भगिनी सर्पत्वेदार देव आमची काकलत करून आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरस ओकेपणान बापा मुखार धरूय. सर्वेस्परा आमच्या देवा, प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिलें. तुका फावो तसलें पिराड आमी जावच्या तुजे खुशे प्रमाणे जियोंक आमकां आदार दी. ही आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता, रासवड चलयता सासणाच्या सासणां. आमेन. तांकांय रोचल्या म्हूण म्हाका दूख भोगता, पूण नोये सर्वेस्पराक मानलोलो. तेन्ना सर्वेस्परान नोयेक म्हणलें, तुज्या कुटुंबाक घेवन तारवान भितर सर, कित्याक हे पिणके मदे म्हज्या दोळ्या मुखार तूं प्रमाणीक म्हूण हांव जाणो. सगळ्या नितळ मनजातींतल्यो दादल्या आनी स्त्री जातीच्यो 7 जोडयो घे. मेळे मनजातींतल्यो दादल्या आनी स्त्री जातीच्यो 2 जोडयो आनी अंतरावेल्या सुकण्यांतल्यो दादल्या आनी स्त्री जातीच्यो 7 जोडयो. हे परी ताची जात आख्खे पृथ्वीमेर नोपयत जावची ना. 7 दिसां भितर 40 दीस आनी 40 रात हांव पावस घालतलो आनी पृथ्वीमेर हांवें रोचल्यात त्या सगळ्या जिव्या प्राण्यांक नाच कोत्तलो. सर्वेस्पराच्या उतरा प्रमाणे नोयेन सगळें केलें. 7 दिसां उपरांत बुट्टेच्या उदकान पृथ्वी भरली. देवाचे उतोरे देवाचे मुडकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पर आपले परजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. सगळीं म्हणया
सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. देवाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पोराक मोहिमा दियात. ताच्या नांवाक फावो ती मोहिमा सर्वेस्पराक दियात. ताच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराक पर्णिपात करात. जबाब: सर्वेस्पर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. सर्वेस्पराचो ताळो उदका वयल्यान गाजता. दोर्या लारा ओसादीचेर सर्वेस्पर उबो जाला. सर्वेस्पराचो ताळो कितलो गुणगुणीत. कितल्या दोबाज्यान गाजता सर्वेस्पराचो ताळो. जबाब: सर्वेस्पर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. मोहिमेमूद देवाचो गुणगुण सुटलो. ताच्या मंदिरान सगळ्यांचो हो एकूच साद गाजता. मोहिमा दोर्या सागरा वयर सर्वेस्परान शिवासण मांडला. सासणाक राजा कसो सर्वेस्पर शिवासणार बसला. जबाब: सर्वेस्पर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. उद्गाराक सगळीं उबी जाली. कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो. सर्वेस्पर तुमचे सगळ्यांचो तुमचे सगळ्यांचो मार्कू परमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमान तुका सोमया. शीज उंडे व्हरूंक विसरले. होड्यार तांचे कडेन एकूच उंडो आसलो. तेन्ना जेजून तांकां अशें म्हणून शिडकायले. दोळे उक्ते करून बागजेवांचे आनी हेरोदीचे फुगे विशीं चोत्राय दवरात. आनी ते एकामेकाक म्हणूंक लागले, आमचे कडेन उंडे नात देखून तो अशें म्हणटा. हें जाणो जावन जेजून तांकां म्हळें, उंडे नात म्हूण तुमी कित्याक तुमचे भितर उलयतात? आसून पर्यान तुमकां ओळख ना, गिन्यानूय ना. आजून तुमचे काळीज कुड्डें जालोलें आसा बी. दोळे आसून तुमकां दिश्टी पडना आनी कान आसून तुमकां आयकना वो उगडास धरना गाय. 5 उंडे 5,000 लोकांक मोडून दिले तेन्ना कुडक्याच्यो कितल्यो पाटल्यो तुमी भरून काडल्यो? तांणी म्हळें 12. आनी 7 उंडे 4,000 लोकांक मोडून दिले तेन्ना कुडक्याचे कितले कोरोण तुमी भरून काडले? आनी तांणी ताका सांगलें 7. आनी ताणें तांकां म्हळें, तर तुमी आजून पर्यान समजनात तें कितें? जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भगिनीनो, आयच्या दोनूय वाचपांतल्यान एक सोद आमकां थावे जाता. तो संदेश आमकां मेळटा तो म्हणल्यार सर्वेस्पर देव एक शीण करता, एक दूख परगडटा. भगिनीनो, कसली दूख गाय सर्वेस्पर परगट करता? कित्याक लागून हो शीण सर्वेस्पर देव परगट करता? हाच्या पयल्या वाचपान उत्पत्तीच्या पुस्तकांतल्या वाचपांत सरळ उतरांनी बाबा म्हणिनो ताचो संदेश ताचे नियाळ करूंक आमकां मेळटा.
प्रितुमेर मनशाचें खोटेपण चड वाडलें म्हूण आनी दीस रात ताच्या मनांत वायटो बी चिंतनां घोळटात म्हूण सर्वेस्परान पळयलें आनी आपणे रुसले मनशाक पळोवन ताचें काळीज खोंतवलें. भवंब्रीनो, ही खोंत सर्वेस्पर देव पयल्या वाचपान परगट करता. आपल्या सारक्याची आपल्या रुपाचो मनशाक ताणें रचलो. मनशाक सगळें बरें तें फावो केलें, गरजेचें त्या मनशाक दिलें. आनी मनीस जेन्ना हें सगळें देवान दिलोलें बरेंपण अणभवलां तें जियेता आसतना घडये देवा सोशिल्लो मनीस पयस वेता. मनीस देवाक विसरता. आपणाक रचल्या मनशाक आपल्यान रचल्या देवाक मनीस विसरता. देवाचें बरेंपण आपल्या जिवितांत भोगूंक आनी अणभवूंक तो फाटीं उरता. आनी हें सगळें असलें आपणे रचल्या मनशाचें जिवीत जाल्लें पळोवन सर्वेस्पर देव एक खोंत परगट्टा. ताचें काळीज खोंतवलां म्हूण आयचें पयलें वाचप सांगता. आनी हीच खोंत बाबांबडीनो तो परगट करता. कित्याक फुडें तो म्हणटा, तांकां रचली म्हूण म्हाका दूख भोगता. बाबांबडीनो, कसलीं उतरां ही सर्वेस्परा देवाची. असलें म्हणूंक सर्वेस्परा देवाक कारण आसा. कित्याक सगळ्या बरेपणान मनशाक ताणें रचलो, पूण मनशाची चाल मनशाची वागणूक पळोवन देव एके भाशेन ही खोंत परगट्टा. आयच्या शुभ वर्तमानांतूय बी जेजू आपल्या शिसांक पळोवन असलीच खोंत परगट करता आनी म्हणटा, तुमी कित्याक भियेले? आजून पासून कित्याक तुमी समजनात? 5,000 लोकांक हांवें हे उंडे घेवन तांकां दादोशी केले तेन्ना, तांची भूक मारली तेन्ना तुमी 12 पांटल्यो भरल्यो. 4,000 लोकांक आपणेन तांचें पोट भरलें तेन्ना तुमी 7 करोड भरले. असले उतरांनी जेजू तांकां समजोनी दिता. पूण इतलें सगट करून पासून शीस आजून आपल्याक समजनात. शीस आजून आपल्याक वळखनात. आनी देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत ही खोंत ही दूख जेजू परगट करता. बाबांबडीनो, तूं आनी हांव देवाचे आपुरबायेची रचना. तुका आनी म्हाका देवान आपल्या सारक्याचे आनी आपल्या रुपाची रचल्यान. तुका आनी म्हाका कितलोच वेळ जालो, कितलींच वर्सां जालीं आमी दिसा दिसपटी देवाचे जेजूचे ओळखीन वाडूंक ह्यो आमकां संद्यो मेळ्ळ्या. आज तुजें आनी म्हजें जिवीत पळयलें जाल्यार देव हे भाशेचो शीण करता काय? हे भाशेची तुज्या आनी म्हज्या जिविताक पळोवन दूख परगट्टा काय? दुसरे वाटेन देव खुशाल जावन आमकां एके भाशेन आपणास चडशें आपोवन अदीक आपल्या बेसांवांनी आनी आशिर्वादान भरता काय? तुजें म्हजें जिवीत देवाक दूख हाडपी, देवाक दूख दिवपी जिवीत जालां काय? वो तुजें म्हजें जिवीत पळोवन देव खुशाल जाता काय? बाबांबडीनो, अंतस्करणाची चवकशी करुया, जिविताचेर नियाळ करुया. आनी देवान सगळ्या बरेपणान तुका म्हाका रचलो आसा जाल्यार हें बरेपण ओळखून घेवन बरेपणाचें जिवीत तुजें म्हजें जावं आनी आमच्या जिवितांतल्यान बऱ्या जिवितांतल्यान देव सदांच खुशाल जावं आनी न्हय दूख परगटूंक देवाक मानता तसलें जिवीत तुवें आनी हांवें जिवंक हे पवित्र मिसाचे पेटेन त्या जेजूची कृपा पड मागुया. बेटोनीचे वेळार गायन गावया कालवाराचो योद C20 पेज 36. C20 पेज 36.
तुमचे भगवंतीनो हे म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जामून मागात. आपल्या मनात आमच्या आणि पवित्र सभेच्या गावात सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्परा हे भेटवणे वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जाव, आमचे जिणेची चाल नवी जाव आनी तुजी खुशी पाळूंक आमकां गोठाय मेळ्ळी. हे परी सुर्गेचे इनाम आमी सोडूंक पावूं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सगळे असो. आमची काळजां उबारुया. आम्ही ती सर्वेस्वराकाय वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवाचे आम्ही करून खावं. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी शास्त्राच्या देवा, सर्व कार्य आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता, जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा, थीर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता तुका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बाबा, खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कॉस्ट मरण सुसुकेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हटलो, तो आपली आशीसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समीस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्याने दिन वाचलो. ती आपली आशीसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासरीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारवतो. हे म्हज्या उगडासा कुराक. Bawartaco gór Purgotia, Jezu Melo, नव्याने चलो. बाबा जेजूच्या मोर्दाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान पडे. पुनर्जीवनपणाचो परवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावां बरींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजें पोर सोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची
हे पवित्र मिसाचे पेटेन आपापल्या घरांनी रावून वांटो घेतल्यांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन सुजे भाग्योंत धर्म दिता. आमचो आस्कारी भाग्योत मिंगेल आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटली. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. बाबा देवान आमकां आपल्या सारक्याची आनी आपल्या रुपाची रचल्या. अंदुबाबा विरेंत आपली रचणेक आपल्या जायत्या बरेपणान ताणें भरल्यात. तुजें म्हजें जिवीत देवाक मानता तसलें जावंक गरजेचें. बऱ्या जिविता वरवीं देवाक आमी मानता तसलीं जावपाचो फुडें प्रयत्न केला. ह्या बऱ्या जिविताचेर देवान आपलो सुबा आशिर्वाद घाला. देखून देवाच्या बरेपणा खातीर देवाच्या आशिर्वादा खातीर आपल्या सारक्याची आपल्या रुपाची देवान आमकां रचल्यात. देखून ह्या व्हड देण्या खातीर जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान ताचे उपकार आठोवन बरोबर म्हणया. आमचे बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. सर्वेस्परा सर्वायतांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबी आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटाती. शेळयेच्या जेवणांगा पयलीं सगळीं आमी सुभागी. क्रिस्मसा वेळार आमी गायन गावया. भाव भयणी आमी सगळीं D 549 D6 पेज 49. भाव
sogli sorvis moraci purvi Gesù ma somi stato tazo ma babuyam so korat moge game kazo sozo ave katum so beratumi kordatitle kore sangama kamale korat moge game kazo sozo ave katum so beratumi kordatitle kore sangama kamale एकूच गाण आमच्या होत्म्यान एकूच मोग आमच्या काळजान एकूच जीव आमचे सवे सवे सारे मागुपणे कोरात मोगे गामे काचो जसो हांवें केला तुमचो Berak tumi kordatitle kore sangama kamale korat moge game gazo zoso ave kera tumso berak tumi kordatitle kore sangama kamale प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, सर्गींच्या स्वादीक जेवणात आमचे भुकेल्ले ओतमे तुवें धादोशी केलाय. आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पोसोन आमी सदां काळ आशेवंक निर्मी की आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. पवमरीनो ग्रास कोता फाल्यां गोबराचो बुधवार फाल्यां थावन पिराचीत काळ सुरू जाता. देखून आमचे इगोचेन पयले मीस 6:30, दुसरें 7:30, तिसरें 8:30 आनी सांजे 6 वाजता इंग्लिशींतल्यान मीस जातलें. सगळे नेहमीसांत वांटो घेवचो. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पत्वेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. उचलियात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उडकार. शेवटाक गायन गावया कुशाल सदांच F13 पेज 91. F13 पेज 91. Kushal sodans ami boche, kushal danos ami rauche, mogaci vite kuzbore, babojnaci vite kore. Kushal sodans ami boche, kushal danos ami rauche, mogaci vite kuzbore. Babojnaci vite kore, आमची कर्जा उशिरादा निदोडावणे मोरे उदकार आमचो बापूय आसा स्वर्गार
आमचे दोसूक आमचे वाडा खुशाल सदांच आमी भोंवचे खुशाल दादोस